वेलकम एंट्री करीस तामरे क्रिसमस ट्री हांगा करता आणि हांगा बॉक्सेस हाडला सगळे हे करता खंय फ्रांसीस बॉर्डर बाईक नो एंट्रीची बॉर्डर हे करा कोण आहा तुम्ही गॅस करा बाय बसला आसतले काय म्हणा सो गुड मॉर्निंग हा तुमकां दाखयता कोण बसला घरान बाय उठला आसतले काय पळय सकाळची म्हणजे लेट स्टार्ट केला 9:30 आदी पया कोण आहा टन टन कोण अशे कोण अशे कोण अशे कोण अशे कोण अशे कोण आले बघलिया कोण खेळते बायच्या घरात कोण सो आज सकाळ फुडें न्हू तेजो मूड जाला खेळपाचो सकाळच्यान खेळटा हांव 9:00 ब्लॉग स्टार्ट करूंक जाय हेवटेन रावता आनी हे पळय ह्या चेराचेर बसले तेज्या आनी ताका बेश्टे अशें मारपाचें एक्टींग केलें अशें मारलें बेश्टें आनी हांगा पडला ह्या सायडीक म्हाका येयला आनी परत पांयांक धरला म्हणजे आपल्याक मारता म्हणून आनी आयज सारकें खेळपाच्या मुडान ना आनी आज आहा 14 डिसेंबर संडे आनी आयज पोलियो शंकरान आत्ता उठला बस आयज संडे न्हय गुड मॉर्निंग सर सो हाय आपलं ओट्स खाता मम्मी गेला राऊंड मारपाक सो आनी कितें जालें ना आयज पोलियो सो जाल्लेलें म्हणजे 0 to 5 years पर्यंत आयज हें आहा पोलियो बायक वता आमी चिंतलेलें सकाळचें वयतलें म्हणून हांगा लागीं चलोन वचोंक शकता गाडी नाल्यार पूण गाडी सद्या आहायच आनी बाय उठोना बाय उठता बायचें कशें कांय ना बाय केन्ना 7 उठता केन्ना 8 उठता टायम ना अजून उठोना उठतलें आतां फ्रांसीच्या जेवणाक त्याती थंयच रावला म्हणजे उठला तो ताका कॉल येता सो सायटीक उठले की मागीर तो उठतलो मागीर पळोवया एक 10 बीन जाली की आमकां वयचें पडटलें ते परत ब्रेकफास्ट बीन करता आनी आदी कांय ट्युशन मरे तुका केन्नाच्यान एग्जामी ट्युजडे आदी कांयच म्हणजे संडे चडशे ट्युशन आसता एग्जामी लागीं पावता तेन्ना ट्युशन आसता हांकां न्हू रे तो ट्युशनाक वयतलो हांव बीन पळयता बायक कितें खावपाचें बीन कितें करता रेडी जाता आनी वयता गर्दी आसतली काय खबर ना तशी गर्दी नाशना गे आसूंकय शकता खबर ना की सकाळच्या 8 ते 5 पर्यंत आहा आनी खूब कडेन आहा गव्हर्मेंट स्कुलां हेल्थ सेंटर खंय खूब सगळ्याक आसा आनी थोडे कडेन दिसता तेंची व्हॅन गांवांनी थोडी भोंवताय बीन म्हणजे कोणाक येवपाक बीन जमना न्हू तेंकां लागून मी कोदोचे खेळटा परत धांवट येयले खंय रे मिकू खंय रे मिकू खंय रे मिकू खंय रे मिकू मिकू खंय रे मिकू खंय रे मिकू पकड 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 आधी नका रे पकड 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 बाय न्हिदला बाय उठोन अजून गेले ते आतां बेडाच्या पोंदाक बीन गेले न्हिदपाक म्हटल्यार न्हिदतले चड करून डायरेक्ट बी दनपारां उठतले मी गेले पोंदाक सो चलो हांव बेश्टेच थंडे हातान न्हिदली प्लेन च्या पिल्ले आतां कितें खावता आनी सुनंदा ते म्हणजे संडे येनासले एक्चुली ते आयज येयल्यार फाल्यां येवचें ना म्हणून सो आदी ब्रेकफास्ट करून दिलो आदी गेलो ट्युशनाक आतां म्हटलें शंकराक हें करतलें बायक पयलीं बेश्टें हांव पॅन केक करता ते खावनासलें आयज म्हणजे बेश्टें हें हाडलेलें पॅन केक बेश्टें एक खाता काय पळोवपाक पूण बेश्टें आतां चावडयता ते करून दिला आनी आज म्हटलें बेश्टें चीज ऑमलेट करतलें ब्रेडाच्या वांगडा सो हे हांवें ट्राय करपाक हें हाडलेलें चिली चीजाचें कशें लागता काय पण बरें आसता हें अशें नावन एक स्लायस आसता बरें नॉर्मल चिजा भशेन सो ऑमलेट घातला आनी चीज घालून अशें ब्रेड घातला तेच्या वांगडा टर्न करतलें आतां सो हें खाता कितें बेगीन जाता चपाती करपाक बीन टायम ना हे बायक रेडी केले बाय आतां ड्रायवींग करता रायड करता बायक आपली रे बा जालें मरे सो आतां आमी वयता बायक 11:15 जाली करता आमकां सो बाय न्हिदतले तेच्या पयलीं वयता अशें काय ना न्हिदलें परत सांजचें तेजें सारकें नासता शेड्यूल केन्नाय न्हिदता नाले की बीन ते सो आनी 5 पर्यंत आसतना सो म्हटल्यार आतांच वयता आयज गाडी ना आनी बायकान वयतलें बीन हांगाय चलोनूय वचोंक शकता हांव सो फ्रांसीस मातसो चडूच बिजी आहा सो फ्रांसीस म्हणालो शंकराक घेवन वच सो शंकर हांव आनी बायची आयज फर्स्ट बायक रायड बायकान फर्स्ट टायम व्हरता बायक आतां व्हरलें काय ना आनी हांगा लागींच न्हू ते नियर बाय से पळय हे खेळटा शंकर गरम उदक पिता चल या रेडी चलो सो चल वचून येता आमी बेगीन बाय चल या गिंगींग या चल चलो वचून आमी रोखडे येता सो हांवें काल स्टोरी घातलेली एक्चुली इन्स्टाचेर वॅक्सिनाच्या खातीर कोणाक म्हणजे जाणांक याद उरना खबर नासता बीन न्हू सो ते आहा ते सो चल वयता आमी बायक घालता आनी मिकूकय व्हरता पोलियो घालपाक मिकू भायर आसले परत येयला आनी परत वयता भायर आयकना कशें मिकू तुका घालता पोलियो यो वयता आमी आनी रोखडे येता बायचे पळय आयज फर्स्ट रायड कशी जाता ती बायकान आयज बायची फर्स्ट रायड चलो गर्दी नासल्या पुरो शंकर आमकां ड्रॉप करून परत येवचें पडटलें ड्रॉप्स काय इंजेक्शन बीन काय म्हाका आयडिया ना सो म्हणटा आयज ड्रॉप्स नॉर्मल पोलियो आसता न्हू तोंडान 2 ड्रॉप्स घालता म्हणून मागीर कितें दिला रे पोलियो ड्रॉप्स घालून हां सो जालें बाय कित्याक ना कित्याकूय रडटा
वॅक्सिन करून आपले 2 ड्रॉप्स घातले त्यांना आडवे काय लावून रडोंक लागले ते काय वखद घालता म्हणून मग तांच्यानी चॉकलेट दिले चॉकलेट काय खबर ना कितें म्हणून बाय चॉकलेट काय कितें म्हणून खबर ना पण घेतली उडोवना मरे बाबा चॉकी रे तुझी चॉकी दाखय हय चॉकी रे चॉकी दाखय चॉकी रे चॉकी रे चॉकी सो जालें वॅक्सिन हांगा पोलिओ बूथ सुकूर पंचायती कडेन सो वयता आतां आमी आतां वता आमना चल रावना हांगा गर्दी नासली 4-5 जाणां आसली वचून येयले आमी बाय कशें आसलें तुजें फर्स्ट रायड आयज बायक फर्स्ट रायड तेका चॉकलेट दिला ते चावता पळय तेका खबर ना तरी पूण बेश्टे तोंडान घालता हां हे बाय आमकां आमी हें केलें वोट केलें की कशें लायता तशें हे पळय हेका बायक लायला हे पळय लायला तेका सो मार्क करता न्हू लायला काय ना तें करपाक आनी आतां चल आतां बायक दवरता आनी मिकूक व्हरता पोलियो दिवपाक सो बायक दवरता मिकू हे पळय आमी येयले हांगाच आसले आतां हांगाच बसून रावला मिकू तो पोलियो दिवंक या चल चल या मा मिकू रे बाबा मी मा सो बायचे पळय पोलियो कार्ड व्हरता चला या पोलियो दिवन येयले आतां घरा वयता आतां बायक नाडोवपाक येतली म्हाका खबर ना म्हणजे पोलियो ड्रॉप्स हरशी वॅक्सिन बीन केले की नाणयना बीन हांव विचारलें हे तोंडान दिला अशें कांय ना पळया तरी सुद्दां विचारता कोणाक चल वयता आमी सोमची बीन कांय करनासलें सोमचें म्हटल्यार बायक येना फुडें मागीर शकतात बाबी न्हांवपाक येयली नाल्यार न्हांवपाक शकता सो धाडयल्या बायबी आनी भायर बरयता भायर सो हांवें कितें केलें बांगडे आनी सुंगटां घेतले की इजी जाता आनी संडेचें तें येयना जेवण करपाक कित्याक सुंगटाचे कडेन हांव भेंडे घालपाचें आसलें मागीर याद येयलें म्हाका सुकेल्या झाडाक न्हू बिमलां जाल्या बरी बिमलां खूब जाल्यां पूण बारीक आहा सो हांवें मोठी मोठीशी मातशी काडली आनी बिमलां घालून कडी केल्या सुंगटाची बरी बिमलां घातल्या तेच्या कडेन बरी बिमलां घातल्या मातशी कोथमीर बेश्टी मारता आनी बांगडे घेतला ते बारीक कट केले हांवें सो ते भाजपाक दवरला पूण संडे कितें जाता टायम मातसो जाता म्हाका येता करता म्हणजे 12:30 थंय हांगाच येवन 12:30 म्हणटा जालें म्हाजें सगळें बायकचें न्हाणयता करता म्हणजे 1 जालें सो तें मागीर हांवें जेवण सारकें मिरसांग वाटलें नुस्तें बीन उजरलें एक सायडी शिजयलें जालें आनी काय करना सुंगटाची कडी शीत आनी नुस्तें फ्राय नाल्यार भाजी आसता जाल्यार येता कितें आसता आज केन्ना आनी कालचें तोणाक आसलें हे मोतयांचें सुकें कितें केलें तें आहा आनी इल्ली किसमुरी केली किसमूर इल्ली आहा आतां पुरो खावून येता सो जालें आज मातशें सगळें क्लिनींग बीन करूंक अजून क्रिसमसाचें सगळें डेकोरेशन बीन करतलें जाल्यार तें क्लिनींग बीन कांयच करना सो तें आयज करपाक जाय पळोवया कशें कितें तें सावित्री येयला घालून तेका आपयता मातशें सगळें फाटलें सगळें क्लियर करया म्हणून फ्रांसीस पळय कितें चिंत्ता आतां आमी चिंत्ता सो कितें चिंत्ता डेकोरेशन खंय करपाचें काय आमचें एक आसा हां 2 दीस दवरचें ना डेकोरेशन काडून उडयतलें सगळें ते खातीर चिंतचें पडटा आतां खंय करया डेकोरेशन हांगा एक आमचो प्लेस आहा बेश्टो इतलो तसो फूल सो हांगा आमी चिंतलां करपाचें एवरी इयर भितर हॉलान करतालीं क्रिसमस ट्रीचें दवरताले आनी गॅलरीन सगळें लायतालें पण बायच्या आतां आमकां थंय करूंक गावचें ना चिंततालें आमी हांगाच दवरतलें म्हणून सगळें एकूच दिसांनी काडून उडयतलें सगळें फ्रांसी म्हणटालो आसूं न्ही आमी हॉलानूच सगळें दवरया जाल्यार क्रिसमस जावच्या पयलीं न्यू इयर जाता सो हांगा आतां आमी बसलेलीं आतां चिंतता खंय धरपाचें हांगा आमचो स्पेस आहा तुमी सांगूं शकता पळय हांगा क्रिसमस ट्रीचें हांगा धरपाचें म्हटलें हांवें तुका हांगा धरया आनी हांगासर सगळें गोठो बीन करपाचो तर हांगा ह्याच प्लेसीर हांगा व्हडलो प्लेस आहा एक्चुली सुशेगाद जाता कितें तसो हांगा ट्री दवरून गोठो करून जावचें ना ना पावचें ना तशेंच करया चिंतना पडेगा आनी एक आमी गोठो बीन कितें माती बीन लावन हें तें सगळें करचें ना सिंपल म्हणजे डायरेक्ट करतले ताका सोनी दीदी बीन कोणी येवचें ना सोनी दीदी आपल्या पार्लरान बिजी आसा ती 2 वर्सां दीदीच येयल्ले न्हू लास्ट इयर बरें केलें लास्ट इयर बीन तेन्ना तेजे पयल्या वर्सा हांवें बरें केलें सारकें आनी पोरूय दीदी येयल्ले हॉलिडे पडले की तांकां काडटा म्हणटाले 2 दीस पळोवया आतां पूण आमी हांगाच करतले कितें चिंतता तूं ओके हांगाच करया न्हू हांगाच करया न्हू खूब कितें कितें आहा मात डेकोरेशन कशें कितें करपाचें आमचे डेकोरेटर न्हिदला तेका आपोवया आनी हांगा सगळें अशें लावपाचें बेश्टें सो पळय आयज सगळें पयलीं क्लिनींग करपाक जाय आमी आजून क्लिनींग करपाक हें करना आनी हाडपाचें म्हणजे सगळें आहा आनी कितें बारीक सारीक जाय पडत जाल्यार पळोवया मागीर आनी फ्रेंड्सांक म्हटलेलें आयज म्हटलें सांजचें मातशें फेरयेक वचून येवया म्हणून आज फेरी लास्ट आसतली पणजे संडे तें म्हटलेलें संडे व्हरतलो म्हणून ते सांग व्हिडिओचेर घेतलेलें फाल्यां पळय आयज डेकोरेट ते बीन आसा मातसो तेंचे हेल्प मेळटलें म्हाका फाल्यांच्यान आदी स्कुला वयतलो शंकर कामाक वयतलो आनी हो सगळो दवरूंक जाय न्हू टेबल बिबल
हे बीन तांकां मातशें हेल्प घेता आनी करून घेता आनी डेकोरेशन. म्हाका तर असं म्हटलेलें आता नाका फेरी पळय बोडगिनी येतालो तेन्ना तूं डेली वचना. ओके बेश्ट सांगता तो तेन्ना आनी हे भितर न्हू शंकर आदी बीन टी व्ही पळयता हांगा आसा. हो पळय आदी काम बीन कांय ना, जेवन बसला तो. कितें ट्युशनाक वचून येयला जेवला आनी बसला आतां. आयज खूब टायम ट्युशन आसलें. तीक दिसताना स्कुलान सांगला स्टार्ट करून हाडून सांगताले, सो तेणें करूंकच नासलें. सो आनी मागीर एग्जाम स्टार्ट जातल्यो सो त्या खातीर तो आतां करता स्टार्ट. म्हणजे बोडयो हाडूंक गेलो जिजूक घेवन. आतां पयलीं तर हांवें गॅलरीन पयलीं बोडयो हाडल्यो जिजूक घेवन करता. काय करता भायर रस्त्याकच वयरच पळयतालें. पळोवया म्हाकाय काम करपाक जाय. फ्रांसीस मातसो हाड पडला. फ्रांसीस म्हणालो आपल्याक एक हाफ एन अवरान उठय मागीर करता म्हणून आपूण. आदी हांगा येवन स्टार्ट करता पळय करपाक लागलो स्टार. आदी खंय गावलो जिजू? गावले रे मानी आदी? जालें केलें? करता केन्ना दिवपाचें स्कुलान? 20 तारखेक. सो हांव भितर मातशें क्लिनींग करतालें. फाटल्या सायडीक गॅलरीन सगळें कितें नाका तें काडलां, सगळें दवरपाक दवरता. बॉटल बिटर सेपरेट दवरला आनी हांगा फ्रांसान केलें सगळें धाडून बिडून. आतां सोमतें आतां डेकोरेशनाची रेडी करता खंय तयारी शंकर आनी फ्रांसीस. आनी आदी कितें करता? कांय ना, आदी आपूण स्टार्ट करता स्कुलाक व्हरपाक. हे पळय सद्या पळय डेकोरेशन. आवय क्रिसमस ट्री पळय लायले. आमचे क्रिसमस ट्री उठले पळय थंय भायर गेला. हात लाव मध्ये. स्टार वयर पावता मरे ते टीव्हीचेर. हे वेलकम एंट्री कशी दिसता मरे ही. फायनली हांगा लायले क्रिसमस ट्री हांगा करता. आनी हांगा बॉक्सीस हाडला सगळे हे करता खंय फ्रांसीस. बॉर्डर बायक नो एंट्रीची बॉर्डर न्हू रे. हांगा सगळे बॉक्सीस काडले ते सगळे सामान आसले हितून. हे सगळे फूल अशें आतां लावचें पडटलें. फूल बंद करचें पडटलें. भायर वचून आमी एक्चुली भायर करपाचें आसलें. प्लॅन केला तर हांगा पळया हांगा भायर करपाचें आसलें. आतां हांगाच करया म्हटलें. गॅलरीन म्हणून सो च्या पिता आमी आनी हांव मातशें सकयल ते कचरो मातसो दळोन येता.